आयज ऑगस्टाची 1 तारीख आणि आयची सालसेत अपडेट अशी आसा। काल गांधी मार्केट मडगांव हांगासर एक काजाब मिनेझिस म्हणून एक पोरणे बिल्डिंग आहलें, ताजो पोर्शन काल सकाळी 3 वरांचेर कोलॅप्स जावन पडलो। रात्रीन पडून बरें जालें, नाल्यार दिसाचो पडलो जाल्यार लोकांचेर बी पडटलें आसलें। उपरांत म्युनिसिपालिटीन थंय इन्स्पेक्शन केलें, कलेक्टरूय पावलो आनी कलेक्टरान म्युनिसिपालिटीक आदेश दिला ती आख्खी एरिया कॉर्डन करूंक। तशेंच म्युनिसिपालिटीन आतां त्या ओनराक सांगलां जाता तितले बेगीन म्हणजे एका म्हयन्या भितर तें बिल्डिंग रिपेर करून ताचो स्टेबिलिटी रिपोर्ट आमकां दिवचो म्हूण। आयज ऑगस्टाची 1 तारीख आणि आयज सावन गोंयचें फिशींग सीजन स्टार्ट जावचें आसलें, पूण आतां दर्या राफ आसा, वेदरूय बॅड आसा, ताका लागून बोटकार जावं ट्रॉलर ओनर्स हे दर्यांत वचूंक नात। जशें साबियो डिसिल्वा कुडपणा जेटीचो प्रेसिडेंट आनी वेलीचो सरपंच हाणें सांगलां तो म्हणटा गोडे ऑगस्टाची 3 तारखे उपरांत बोट्यो दर्यांत वचूंक शकतात। तशेंच ताणें गोवोरमेंटा लागीं मागलां फावो त्यो सुविधा कुडपणा जेटीर तांकां एवेलेबल करच्यो म्हूण। टॉडी टेपर्स एसोसिएशन हाचे मेंबर्स आमचे रेंदेर भाव हांणी काल मडगांव एक प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटा लागीं मागलां तांचें जें एसोसिएशन आहा ते जायते जाणांक फेक ओबीसी सर्टिफिकेट दिता, हाचेर तांणी इन्क्वायरी मागल्या। तशेंच तांणी मागलां हे एसोसिएशनाचेरूय बी इन्क्वायरी जावची म्हूण। आयज कोवीड केसीस सालसेत एरियांत अश्यो आसात। फातोड्डा आनी मारगांव 90 आनी 2 केसीस आसात। कुंकोली बाली 17 केसीस आसात। कांसावली 50 आनी 8 केसीस। चिंचिणी 30 आनी 6, कुर्तोरी 27, लोतोली 20, जाल्यार नावेली 30 आनी 7 केसीस आसात। ही जाली आयची सालसेताची अपडेट।